स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु ते मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ईसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेषामस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते जनांक आणि तांत आशिल्या श्री समर्थ तत्व आणि तांत आशिल्या श्री राम तत्वाक अभिवादन करून आयचे कार्यक्रमाक सुरू करूया मनोबोधाने। आज कितले 56 नंबर 56 नंबर मना श्लोक असो तांतू 55 नावां मी घेतील म्हणाली नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा जय जय रघुवीर समर्थ।
कोणा मनान तूं नुसतें प्रेम भरल्यान की ताका कोणाला वायट जावं म्हूण दिसना. सगळ्यांत परमेश्वर कोणा दिसता की आनी तांगेल जी दास्य भक्ती तो करता अगदी विश्वासाने तांगेल हो देव सुद्दां ऋणी जाता, देवची ऋणी जाता आनी ताल्या थान तें करून म्हणजे ताका मदत करता. तावळ ताका कळना की म्हळ्यार कोण करता असं म्हणून. जशी जनाबाई दळच्याक विठ्ठल मदत करतालो म्हणटा ती अशें कोण करता कळना, पण काम जायत जातात आप्यापी जातात. कशी जातात कळना, केन्ना खर्चतात कळना ती. आनी फक्त एक नमन्याच इजी गोईंग म्हणटात न्ही तशी. आनी जास्तीत जास्त आमगेल प्रेम वाडता वता त्या प्रत्येक मनशांत. आमगेल कुटुंबांत वाड जाता. आमगेल चेडवां नात्र हेंच कुटुंब जे आशिल्ले ते व्यापकता येता वता. कल्मीक व्यापकता येता तर आमी सान 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 जातात. आनी बाकीचे लोक आमचेरी आवसूवार माय करच्या लागतात. खरेंची आवसूवार माय करच्या लागतात. आज जाल्यार म्हाका अनुभव येता. केन्ना दोन म्हाका हांगा उलोवच्या म्हणून बसयल्या जाल्यार तुमकां सगळें कळतं असून सुद्दां तुमी निवांतपण शांतपणान आयकून घेतात. मस्त तुमकां गोत्त आशिल्लें आसत जाल्यार अयो हें कल सांगलें परत परत तें सांग केन्नाय म्हणनात आनी शांतपणान आयकून घेतात. तितले रुजोवंच प्रयत्न करतात आनी कितलें प्रेम. सान्न चेडवं कलें भाशण दिवच्या आनी राबलें न्ही तरी आवज बापूस पेरंट्स आयिल्ले आसता स्कुलांत न्ही ते चेडवांक ते टिचराक सुद्दां तांगेल कितलें कौतूक दिसता. तशी तुमी कौतूक करतात. तावळी मगल्यान जो देव आसा तो तुमचे कौतूक करतल्यांगेल ऋणी जाता आनी जास्ती करून घेता. तावळी हो दास सर्वोत्तमागेलो धन्य जावन वता. आतांचे असो की आथे दशक आशिल्ले एक जगी धन्य तो दास दशक म्हणटात ताका. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा 10 श्लोक. हो 4थो चरण तोच हा जो लास्ट 56वा. दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळू तया अंतरी क्रोध संताप कैचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आज सगळे तागल मनास्थिती कशी देहास्थिती कशी 10 श्लोकांत सगळे तागेले विशेषण सांगून जाली. आतां तूं वरले सगळे ताणें एकच श्लोकांत घाल्यात समर्थान. दिनाचा दयाळू दीनबंधू दिना खातीर तो एकदम दयाळू. म्हळ्यार कसले संबंध नासतना सुद्दां कोणाक कसलें दुख्ख जाता म्हळ्यार की आपण जावन तांकां त्या दुख्खांतल्यान भायर काडच्याक वता. कोण पावतन बुडता म्हळ्यार की थंय निसराडे स म्हूण कळना सुद्दां तो धांवन वचून तांकां काडटा. अशी एक कडेन हांव पळयलें आमचे गेल्यान तुजी ते जूह चौपाटी मस्त उदकां भरलेले. तावळी एक एक्सपर्ट स्विमर आशिल्लो तो खेळटा आशिल्लो पाप आमचे गेलोच. तावळी 2 चेडवां गुजराती की तांकां आसना खंय कसलें कशी खेळचें तशें वचून उदकांत रिगली. पावसाळ दीस हे ह्या बाजू की बॅडमिंटन खेळटाले. ती चेडवां वचून म्हळ्यार इकडे बचाव करून वदरूनच्या लागली. आनी हो चेडू तांगेल्या वयाचो विचार करनासतना वचून तांकां वांचोवच्या वचलो आनी तांतून लोकांक ताणें वांचयलें पण तो गेलो. म्हळ्यार अशी जे दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळ स्वभाव मवाळ गो मजवरीची म्हण शीत बीत हेच जाल्यार म्हणटा ती मवाळ जाल्या गो मजवरीची म्हण. मजवरी सांगचे कसल्याक शीत मऊ जाल्या म्हणूं जायना. आतां कोणाक हेच जाल्या म्हण आतां दोश सांगिल्लो बरें जाता. आज शीत मवाळ जाल्या गो मजवरीची म्हण तशी मनाचो मवाळ जाल्यार हो मनाचो मवाळू कृती करतना मवाळूच आसता अशी सांगूं जायना. आवसू गल हें विशेशण आसत. ती दिनाची दयाळू मनाची मवाळू जाल्यार वेळ प्रसंग आयले
त्या चेडवांगल कान पकडच्याक तांगल फाटीन ते धपाट घालच्या कमी करना. आणि त्यावेळा ती मस्त कठोर सुद्धा जाता. पहिले फंता ते बहिणाबाई चौधरी चल्लं ती मस्त कविता आणि बरयल्या ती. आणि तांत तिन परापश्यन ती मध्यमा वैखरी ताजें सांगल्या. तावळी तो चल्ल भायर वचून सांचेरडू कलकी 7-8 वर्सांच म्हाका दिसता. भायर वचून कलकी वायट संगत लागली आणि संच्या शिकून आयलो. आणि कलकी वायट शिविताने घार येवन हासडली. अर्थ कळना कांय ना. जाल्यार कळलें आपण वायट केल्लें म्हण तितलें कळलें. बरें वायटात तितले संस्कार आशिल्ले न्ही. तर हांवच कलकी भाकरी भाजू लागली पाप. तर तितलें कल करका कायलात तापोवन ताका डाग दिवचे आयली धांवन. ताका दिसलें की ताणें तोंड अशें धरून घेतलें कळ्ळें. मागीर तोंडान उलयलें न्ही तो. आतां ती तोंडाक डाग दितली म्हण अशें हात दोनी धरले. पळयलें तिणें ताका शर्ट वयर केलें आनी ताका बोंबलेन दाग दिलो. आयुश्यभर विसरचना तूं की फटी उलोवन ये म्हण. तावळ ती मनाची मवाळ आशिल्ली आवस कुसुमा मृदुनी कुसुमा दपी तशी कठोर जाली. जाल्यार ती मनाची मवाळ कल्ल्याक चेडवांचेर बरे संस्कार जावंक. तशी आमगो सद्गुरू हो दास सर्वोत्तमाचो तो दिनाचो दयाळ आसता, मनाचो मोवाळ आसता. जाल्यार वेळ एक कोणाक समोर रस्त्यार व्हरचें असल्यार परखडपणान कले सांगून तूं कितलें सांगिल तरी कळणाऱ्या म्हूण श्रोत्याक ताणें म्हळें तूं फात्तर बरो तुजे पेक्षा म्हण. दासबोधांत आयलें तें उदाहरण. तूं फात्तरपणी बरो तुजे पाशी. तावळी ताका बाप वायट दिसलें. म्हाका फातरावारी म्हणटा वया म्हण. हांव इतल्या आशेन आयकूनच्या बसलां. अरे फात्तर तरी बरो कल्ल्याक सांग. फातराक न्हू मुर्ती काडूं जाता. एक तर तें जालें. मुर्ती काडटना वायट नाक आशिल्लें हें आमी चिन्नी मारून काडटा तो मुर्तीकार बाजूक काडटा. त्या बाजूक काडून दवरलेले फातरा चूर किंवा फातरा कुडके मुर्ती तयार जायना पळय ताका येवन परत किचना ती. तुका तशें न्ही कितलें पंत आपणें तेंची सांगलें. आतां दासबोधू शेवटाक येतस. आतां पर धरून आमी नेक्स्ट हाज धरून आमी पूर्ण दशकान पदार्पण करचें. हो लास्ट समाज दासबोधाचो 19व्या दशकाचो. तर तो कशी तर तेमी ती तशेंच का म्हूण सांगलें. दासान कशेंच का दिनाचा दयाळू, मनाचा मवाळू, स्नेहाळू, कृपाळू. स्नेहाळ म्हळ्यार भयंकर प्रेम उकून वता. ह्यो पाप जाता गेलें न्ही म्हाका भयंकर वायट दिसता अशें म्हणटले मस्त जाण आसतात. जाल्यार तांकां मदत करूं मुखार येतले हाता बोटार मोजतलीं. तूं मदत करवे कॉन्ट्रिब्युशन तूं दितलें म्हळ्यार दिना. कॉन्ट्रिब्युशन पयशाचेंच जावंका म्हणना. मस्त दिकाने आमी कॉन्ट्रिब्यूट करूं जाता. तर कृपाळू स्नेहाळू नुस्तें स्नेहाळू चलना ताणें कृपाळू सुद्दां आसता. क्रू म्हळ्यार कलेपणी करचें कोरका एक्शन जाय थंय. तशें तांकां वयर काडूंक तांकां कसलेपणी कोरका कोणा बद्दल तांकां स्नेह दिसला की तांकां बरें लायनार हाडूंक ताणें प्रयत्न करता ती. आनी जनी दास पाळू. आतां दास पाळू हें विशेशण अगदी म्हत्वाचें. दासाक पालन करतलो. आतां दासाक पालन करतलो हो खंयचो दास बा सर्वोत्तम आलो म्हूण दिसता. ताजें एक उदाहरण म्हळ्यार आमकां नामदेवाल उदाहरण गोतस. संत नामदेव ते स्वता देवभक्त देव तांतल्या उलयतले खंय शिवाय तांकां गुरू मेळना पळय तांगेल बिठोब सगळे कडेन भरला हें तांकां कळटालें. पण ते मुख्य वारकऱ्यांतूं प्रसिद्ध आशिल्ले देवभक्त म्हणून थंयचेच न्ही ते हांगा पंढरपूरचेच ते मूळ. तर एक पण ते वारीक वतना नामदेव थंयच आसताले. वारीक वतना वाटेर सावता माळ्यागेर मळ लागतालो. ताका पाप खंय वचूं मेळना म्हळ्यार हें 1-2 म्हयने दोन सुरू जाता न्ही. तावळे तर 4-4 म्हयने चमकून वचें मंगळवेड्याला थंय. तरी ती दिंडी थंय वताली. वताल तांगेल चल्ली तिजेर इतले बरे संस्कार सावत्यान केलेले की तांणी सांगिल्लें हें पळय हो मळ न्ही आमगेल न्हय हो विठोबा गेलो ताणें आमकां पिकोवनच्या दिला. आनी तेमी आमकां पोटा पाण्यां सोय ताणें करून दवरल्या. पण तागेल प्रॉपर्टी ती आमगेल न्हय. पाप ताका येवच्या वेळ मेळना ताका करूंक हांगा वेळ मेळना म्हणून आमी करता आसत. तावळी तिका कल दिसता की हें सोडून हाका काय वचूं जायना.
पण कल्लेपुणी हे लोक इतले दिंडीचे लोक वत असत वारकरी तर तांगेल थ्रू मालका कल्लेपुणी गिफ्ट पेटोया तागल शेत तान पिकिल्यास थोडे पुणी ताक खावच्या मेळो बरी भावना थोड पुणी ताका विठोबाक खावच्या मेळो बऱ्या भावनान तिने कांदो मुळो गाजर कलकल आसता कल फ्रुट्स सगळं काण गमटे करून बांदून एक पिशवींत घालून तिने त्या आयिल्ल्या मंडळीक थोडे जाण वत आशिल्ले मुखारी तांकां होन दिले आणि त्याच गांवांतले आशिल्ले तुमी भायर सरल्यार न्ही आमगेले विठोबाक होन दिवन आमगेले निरोप सांगाती की केन्ना पुणी तुगे स्वता मळ्याचेर योन दृश्टी घालूंक कशें चल्ल्या म्हण आमकां मेळूं यो आमकां येवच्या वेळ मेळना पण हें मुखार अशें आमंत्रण म्हणून तुमकां दिल्या इन्विटेशन स्वरूप येया ती तुमगेलो मळो आमी इन्विटेशन दितले कोण पण तरी सुद्दां प्रितीन सांगतात आमी आमकां जाता तितली प्रयत्न करून मळ फुलयत आसत पण येया तुमी विठोबाला वता आनी कसलें दिल्लें हिणें अशी तांकां दिसलें म्हळ्यार ते मत्सरी लोक आशिल्ले मत्सरी लोक तेंच म्हळें दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळू हे बऱ्या दासा गेले हें जालें पण प्रत्येक बर हातूं कल्लेपुणी मिट्टा खड आसता तशी मात्सेर भावाचे थोडपणी लोक असतात ते तशे आशिल्ले ताका खरें म्हळ्यार तांकां हांगा पीक भरघोस पीक येता म्हणून तो कितले वांट काडटा हें दिसनाशिल्लें आनी सतत देवाल नांव घेता तांकां करचें ते एका बिजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे तशी तागले मळ पिकतालो भयंकर तागल हातून दिना पडे हांनी मात्सर्याने आनी कुत्सीतपणान तिले पळयले तर इतलो व्हड पंढरी राय तो पंढरीचो ताका तूं कांदो आनी मूळ दितले खावच्याक म्हण काण वतन खंय की उडोवन सोडले तिगल मुखारीची म्हळ्यार तांकां गत आशिल्लें की हिंद रडता वचल्यार सावताक वायट दिसतलें सावता म्हळ्यार सांगना पडे सावता म्हळ्यार गप्प राबलो पण कल जालें तिवे हार मानतल न्हय आशिल्ली धूत थान बाकीच्यांगेर दिंडी येता आशिल्ली तिणें ते बेग बेग एकडे केले आनी ते धुवन बीन स्वच्छ केले आनी आनी एखांत घालून तांगेल हातान दिले आनी अशेंच तांणी थंय उडयलें तांणी ती विठोबा सांग कोपू नाका पण यो हो आमकां मेळूंक म्हूण सांग आनी हें ताका दी आमी प्रेमान दिल्या म्हूण पप्पाने प्रेमान दिल्या म्हूण ते घेवन वचूले ते घेवन तांकां वायट दिसलें आनी निकल्ल्या तिका तशी इन्सल्ट करूं म्हूण तांणी वचून ते नामदेवाल कानार घालें कारण नामदेवाकय खरें म्हळ्यार चीड येयली पण तांकां तांगेल जाग दाखोवंक हें दिसलें आनी तांणी कल केलें की तागेल अनुसंधान केलें आशिल्लेंची ही वॉज ऑलवेज कनेक्टेड वीथ पंढरी राय तर पंढरी राया सांगलें की तुगेलें दर्शन दिवनाका तांकां कल्लपणी धड शिकोवंक आनी अजिबात दिवनाका म्हूण तर थंय वचूले मुर्ती दर्शना जाय न्ही हे मत्सरान वचूले लोकांक तागेलें दर्शन जाय न्ही बिलकूल अरे अशें कशें जालें खंय वचूलो तर नामदेव केन्नाच वची नामदेव देवालय उलयता देवालय दिचान म्हाका आमकां सांग कल्ल चुकलें आमगेलें तर ताणें सांग तुमी कोणाकी अपमान केला सो दिसता तर तागेल वचून माफी मागाती तर असले अपमान कोण घेवन हांगा कल्यार राबतलो तो कोण प्रितीन कल पेटय की त्या खावच्या तो तागेल मळ्यांत वचूं लागतलो तर हे पुरे जाण थंय वचूले कळ्ळें आनी परत येतात म्हळ्यार हांगा विठोब धांवन आयलो आनी सावता म्हळ्यार सांग म्हाका निपय म्हाका खंय पुणी निपय खंय निपयतलो तर ताणें सांगलें भितर म्हगेल अंतरांत येवन बसली कले म्हळ्यार तूं अंतरांत आसतलो हात जे हें कोणाकय शुच्च सुद्दां ना म्हगेल अंतरांत आसलें आनी जेन्ना ते मस्तर रडले तावळ तांकां सांगलें तूं देवा प्रत्यक्ष जा तांचे मुखारी आनी प्रत्येक कणसान ताका विठोब दिसच्या लागलो तागेल मळ्यांत म्हळ्यार अशी जे आसत आतां ही होडविका तोवय संत श्रेश्ठची होवय संत श्रेश्ठची जाल्यार जगांत धन्य कोण आसता दोगय जाण एकमेकांक पूरक नामदेव स्वता तर आशिल्लो धन्य पण तो दास पाळू जालो म्हळ्यार बाकीच्यांगेल संत जे काम करता ती तांगेल प्रतिपाल करची काम तांगेल महत्व कोणें घटोवची ना तांगेल कोणें इन्सल्ट करची ना त्या देवाल नांव घेता आसत ती तावळ तांकां बरें दिसची आनी ह्या लोकांक कळका तांगेल महत्व कशी तांकां मुखार वचूंक मदत करका म्हळ्यार ह्या एक इराद्याने आनी ते सान्न चेडा इतली खुशी जाली की विठोब आयलो आमगेल्या मळ्यांतून भयंकर खूश जाली
म्हळ्यार अशी जे आसा ताका दास पाळू म्हणटात. म्हळ्यार एक दासाने दुसऱ्या दासाक मदत करची, पालन करचें, मुखार वचाक आनी एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. तशी आमी सगळी दास्य भक्ती करता आसत. तावळी एकमेकांक ह्या बाबतींत कोण पांय घसरता, कोण पोडू जाता, तांकां सावरचें, तांकां हाता हात दोन उबरें करूचें. तांकां जर मनाक वायट दिसलें, अरे आमकां कळना म्हणून, अयो तूं कितलें सोंपें सांगून सुद्दां तुका कळना अशें म्हणचें ना. कळना म्हळ्यार कळना. जाल्यार समजे विण उमजविलेसी तू करुणा कशी तुझी. देवाक प्रार्थना कर, देवा हिका कळ अशी कर देवा. आमकां कळना ही कशी कळोवंच म्हणून, पण तिका कळ अशी कर. तर तिका प्रत्यक्ष अनुभव येता रोखडो आनी ती प्रचितीच येता ताजी. तावळ तिका प्रश्न बंद जातात. तर अशी जो आस दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळू तया अंतरी क्रोध संताप कैचा. तांगेल अंतरांतू ज्या मनशाक स्वता अंतरांतूय हो दिसता पांडुरंगू आनी बाकीच्या सुद्दां तो परमेश्वरूच दिसता असो आनी तो सेव करता त्या परमेश्वराल म्हूण सेव करता असो ताका तांगेल कोपू संतापू तागेल अंतरांत कशी भरता जागो ना. असलो दास जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तशी हांगा तांणी सांगल्या गुणांनी युक्त अशी हो सर्वोत्तमाल दास त्रैलोक्यांत धन्य. धन्य म्हळ्यार ताल्यागी समर्थपणे उदार श्री ताल्ले आस, श्री आस, श्री रामय आसा आनी श्री सुद्दां आसा, सीतामाई सुद्दां आसा. तेमी ते सांगता ती समर्थ दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळू तया अंतरी क्रोध संताप कैचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या बोलूया. एकोणिसावं दशकाचो आज लास्ट 10वो समास आसा. 10वे समासाचें नांव विवेक लक्षण. आत्ता थंय विवेका बद्दल मस्त चर्चा जाली आनी तूं दासबोधान तुझ गोतस न्हय. तावळी आतां परत तेका विवेकाचो अर्थ केलो. तांणी सांगल्या श्री समर्थांगेल विवेकाचे विलक्षण भर दिला. तांणी विवेक म्हळ्यार योग्य विचार आपोआप आमकां मन दिल्ल्या म्हळ्यार विचार करचे हा ताका स्वाभाविक असो. संकल्प विकल्प बरे विचार करचे वायट विचार करचे. पण विवेक म्हळ्यार तशें न्ही. ते बरे विचार आनी वायट विचार आसता ती तातूंत निवड करची. म्हळ्यार चॉयस दिला, सॉर्ट आउट करचे आनी वायट विचार फापून उडोवचे आनी बरे विचार मात्र तांकां प्रेरणा दिवची. ताका विवेक म्हणटात. तरी विवेक हा जर तूं निवड करची, निवडून काडचें. आमी तांदळांतल्यान खडे निवडतात न्ही, काडटात म्हळ्यार तांदळान नाल्यार दांतां मदीं येता खड, दांत तुमचे भंय आसता म्हणून विवेक करता. सारासार विवेक म्हळ्यार कहलें, सारासार विवेक म्हळ्यार कहलें सार खंयचें असार खंयचें. सार म्हळ्यार खंयचें आतां तांदूळ जरी घेतलो तुमी पळयलें आसतलें शेतांत न्ही अशी हें करून सुपांत अशी करून तें पाखडचें म्हणटात ताका. ताका वाऱ्याक अशी हें केलें की ताजो भुस्सो ताजी सालपट ते मारून ताजी सालपट काडटात आनी कड्डेर सुपान घालून अशी वाऱ्याचे मुखार राबून अशें हें करतात. ताका वाऱ्यान तें सालपट जी आसतात असार जें आसता तें उड्डून वता आनी फक्त बरो तांदूळ मात्र व्हरता. तो तांदूळ मागीर एकडे राश करतात. तें सार आनी असार खंयचें भुस्सो ते भुश्याक सुद्दां खरेपणी करतात वेव्हारा खातीर. रायस ब्रान ऑयल करतात तशी. तर हे वैचारीक चळवळ कशी करची. तर विवेक करची म्हळ्यार कहलें वैचारीक चळवळ करता. खंयची सार म्हळ्यार खंयची तथ्य आस, खंयची घॅश आस, खंयच्यान तूं तुश्टी पुश्टी सगळें आस आमकां मेळटा तें पळोवन तें मात्र ताका तसल्या विचारांक प्रेरणा दिवची. ताजे खातीर वैचारीक चळवळ करपा लागता. कळ्ळें. तेमी ती समर्थ म्हणटा ती वैचारीक चळवळी द्वारे मार्फत
मनुष्याक बरे निवड करची शक्ती स्वताक विकसित करची लागता. ती ताजी प्रॅक्टीस करका लागता. एकदम विवेक या ना मस्त पण तांगल चुकता निवडच्यान तू आम्ही चुकीच वाटेन वतात. पण लक्षांत आलं की सुधार का चुकू शकता. कोण काम करता तांगेलीच चूक जाता. परत हांव सांगता, ब्लँक पेपर दिलेल्याक व्यवस्थितपणा 10 मार्क. ब्लँक पेपर व्यवस्थितपणाक सगळे क्वेश्चन्साक मस्त मार्क आशिल्ले आणि फक्त 10 मार्क दवरलेले कले व्यवस्थितपणाक नीटनेस. तर ब्लँक पेपर कले बरें न्हिची स्वच्छ पेपर कल्ले कळनाशिल्लें ताका त्या स्टुडंटाक. पेपर दिलो आनी भायर पडलो. तान म्हळें 10 मार्क म्हूण. तशी किंवा एकडे म्हणटा आय डोंट नो गॉड नोज म्हूण. आमगेल्या कॉलेजान तेकल्यान ताका कसले अभ्यासू करनाशिल्लो. ताका बरें कहलें आय डोंट नो गॉड नोज म्हूण. जाल्यार त्या प्रोफेसरान मार्क्स दितना बरयलें गॉड गेट्स 100 यू गेट 0 म्हूण. तशी गॉडान करका म्हळ्यार नॉट पॉसिबल. ते आमची धडपड करून हें सॉर्ट आउट करची शक्ती आमच्यांत विकसीत करका कल्टिवेट करका लागता. एकदम आम्हा पोट्टान थंय येतनाच तशी बॉर्न लिडर्स थोडे आसता, ती ना आसना, पण सगळीं आसना ती. 80% लोक शिकून ओड जातात. तर त्या काळान तूं श्री समर्थ हांगेल मठान तूं तांगेल मुखार मस्त चॅलेंज आशिल्लें. मुस्लीम राज्य कोणाकय कसले पाप, कोणें शिकील वाचील सुद्दां ना, कसले तांकां बरोवनच्या वाचूंक कळना, गरीब लोक खावच्या अन्न ना, घायच्या धड वस्त्र ना, थंडी पळय पांघरून दिवच्या कले ना. असले वेळार तांकां कशी करीत हातान कशी भायर काडचें सगळे दृश्टीने, शारिरीक दृश्टी जड बॉडी लेवलाचेर, देहभावाच्या खातीर. देहभाव सुद्दां आसा न्ही, देह वरल्यार मात्र कले करूं शकता मनुष्य. देह वांचूंच खातीर कल करता ही पहिली पायरी. त्या आधी प्रपंच करावा नेटका म्हणून सांगले, ही शिकवण दिली. हां, कड्डेरी मग पहावे परमार्थ विवेक. म्हणजे ताजे नंतर कशी, पण दोन्ही हातू वैचारिक आंदोलन जावकाच. त्यांनी तांगेल प्रत्येक मठ तांणी कल केलें. श्रीरामान तांकां हें दिलेलें की तुमी वचून तीर्थाटन करा ती आनी सगळे कडेन रामनामाचो प्रचार करचो, सगळे कडेन स्वराज्य स्थापन करचेंच. तर त्या दृश्टीने तुम्ही स्टडी करात सगळे हाजे. तर ते स्वता स्टडी करता वतना तांकां कल जातालें एक ग्रूप मेळ्ळो. कोणें गुर्ताची ना, ती एकलोची पाप. कसले विशेष कपडे ना, ते छाटी एक हें आनी तांगेल्या झोळयेंत कले पुणे आसताले वाडग जावं कले आनी हें कल म्हणटात ताका एक कुबडी आनी जप माळ. एकांतान बसून ते कुबडीचेर हात दवरून जप करता बसचें. पण त्या कुबडींत कले आसताले गुपची आसताली. गुपची म्हळ्यार पेस्कातो कले म्हळ्यार त्या वेळचे दिवस वायट. तर तान दिसालें अखंड सावधानता हें आसता, हो बरो विचार हें त्या वेळची काळाची गरज आशिल्ली. तर त्या निमतान कले की ठायी खंयच्या गांवांत वतात न्ही, सगळ्यांक गोमटे करून उरलो न्हू आकर्शीत, आनी त्या मनशाक आकर्शणय तशी आशिल्लें. आत्ता काळान तूं वस्त्र पळयतात खंय, वस्त्र त्या काळान ती तशी आशिल्ली म्हळ्यार लोक तसे आशिल्ले, पण तितले नाशिल्ले, आत्ता वरें नाशिल्ले. कळ्ळें. तरी कृष्णाल वेळार तशें जालें खंय. आमकां विमर्शा वेळार त्या कायकिणी पासून ती काणी सांगली आनी दुसऱ्या कोणा सांगा ती कल्ली म्हळ्यार एकन कृष्ण मस्त हें सस्तो धस्तो बशिल्लो कांडे मुखार राबून आपण कशें दिसता म्हणून भोव गोमटो ड्रेस करून घेतलो, राया घालचो, सगळे दाग दागीन घाल्ले, हें घाल हांगा जावं जायना. तर तागल जो हो आशिल्लो मनुश्य ताका व्हरच्याक आयिल्लो तो भितर आयलो की नारद म्हाका दिसता भितर आयलो आनी देवा हें कसलें करतस तूं म्हूण विचारलें. न्हय हांव ड्रेसअप करतस, म्हाका मिटिंगां वचचेंच न्ही, ताजी तकीत करका न्हय. जाल्यार केन्नाय तूं सादा वतल मनुश्य इतले खंयची VIP मेळूं वचचेस. हय बा तो VIP आसा. कोण तर दुर्योधन VIP वे तुगेलो. हय कल करचें. तर बाकीचे बरबरे धर्मराया मुखार वतना तूं अशी वता, उश्टी काडटा, हें करता आनी हाजे मुखार हाकले इतले कले भाव दिता म्हूण. तर तागल सुद्दां बरेंपण जावंका आनी तान मल्ल्या पळोवंका जाल्यार तागल दृश्टी फक्त देहभावाची दृश्टी आसा. त्यामुळे तो मल्ल्यार कितले धन आसा, भौतीक धन कितलें आसा, मल्ल्यार कितले दागीन आसा, ती कितले हें आसा, हांव दिसता कशी देहान तो देहान मगल देह फक्त पळयतलो.
मगल भितर देवत्व ताका इतली इतली केल्या ताका कांय कळची ना. पण आतां म्हाका गरज आसा तागेलें मन वळोवचे खातीर हांव वतस. तेमी ती हांव अशी ड्रेसअप करून वता. अरे पण तूं कल्या वच्चें ताका आपय न्ही, तो इतलो व्हड राय न्हय, तूं बैस थंयची आनी ताका आपय आनी यो म्हूण सांग मेळूक म्हणून. ना ना ना, ता वळटान सांगलें की तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हूण आसता पळय तें तान तूं बरयलें सो, पण प्रत्यक्षान तूं ज्योतीश तमसाला येता. ज्योती तमसाला येता. सूर्य उगय की सूर्याक काळो कल्ल म्हणून गोतना तशी तशी येता. आतां हो विचार शिकोवंक जाल्यार वैचारीक आंदोलन करता. वैचारीक आंदोलन म्हळ्यार कल करताले ते गांवा गांवांत वचून हां ते चर्चा सत्र घेताले. म्हळ्यार आजकाल वक्तृत्व स्पर्धा स्पर्धा नाशिल्ली थंय, पण गट गट करून तांच्यान मध्य वचून बसते कल्ल म्हणटा ती म्हणून कडेर काय हो बुवा तुम्हाला काय वाटतं म्हणून कोणें जर विचारलें तरी आपणाक सल्लो दिवचो. पण तांकां कळटा तांगेलें उतर कशें कशें चल्ल्यान ती, म्हळ्यार आजू बाजू सुद्दां हें जातलें. आनी तांकां हेंवूय कळटालें की तांगेले मोरके कोण, एक दोन मोरके आसताले तांगेले ते आयकताले. ती बाकीचे लोक इलिटरेट आशिल्ले तरी तांणी म्हळें तशें करताले. तेमी समर्थान बरें पडटालें तें प्लॅन करूंक. तर गपचूप सांजे तांगेले कलेन आसली जावन विश्रांती घेतना हे दोगूय जाणां वचून बसताले किंवा एकल्या लागीं कोण मोरके आसताले लागीं आनी ताल्ले लागीं प्रॉब्लेम डिस्कस करचे. ह्या जनांगेले खरे प्रॉब्लेम कसले आसा त्या गांवांत, तूं आपण नवीन आयला, इफ यू कॅन आपण हितूक हेल्प करूं हें म्हण. तो हो जाय अशेंच प्रॉब्लेम आसा ती. तर हें अशें केल्यार सॉल्व जातलें वे, तशें केल्यार सॉल्व जातलें वे. तो सांगना हाज्यान जायना, तांगेले असले असले प्रॉब्लेम्स आसा ती. मागीर ते कशें करये थंय चर्चा सत्र कड्डेरी शिबीर घेवची. म्हळ्यार तो मोरके आसा, तो लिडर आसा, तो बाकीच्यांक आपन हाडतालो आनी तो सांगतालो पळय हो संत महात्मा आमकां आमगेल्या प्रॉब्लेमांतल्यान भायर काडूंक आयला, आयकून घेयात ती. तर एक फक्त प्रत्यक्ष ते सांगताले कड्डेरी ताका सांगताले की आतां जें शिकयल्या तें तूं करून घेवचें कळ्ळें न्हय. तरी आमगेले हांगा एक एकल्यांनी ते ओंकारा साधन शिकोवचे म्हूण एक क्लास काडला. कोणाक थायरॉयडाचें आसा, कोणाक दम्माचें आसा, तर सविस्तर ताका ठरावीक प्रकारचो ओंकार करता. तर तें पयलें शिबीरशें घेवन ऑनलायन शिकयतात. कड्डेर आमी घार प्रॅक्टीस करची आनी प्रत्येकाक 1 to 1 शिकोवच्याक कोण कोणी नेमलेले आसता. तर तो पळोवन घेता ही बरोबर करता ती की ना. तशी ते मोरके जे 2-3 जाण आशिल्ले तांकां एक 10-10 लोकांगेले गट करून तांगेले प्रमुख करताले आनी ते तांकां प्रत्यक्ष कशें वागचें म्हळ्यार व्यायाम कशी करचो हें शिकोवचें. कोणाक सगळ्यांक एक फावट शिकोवचें. शिवाय ते मोरके समज करता की ना ताल्ले तांकां करून घेवचें आनी ताका सांगचें आतां तूं शिकय आनी ते शिकयताले. शिकयना पडे दुसरे दिवस फाल्यां अरे वा कितलें कोमटें शिकयलें म्हणून सगळे जाणांक कर आसरी हो महंत नाच मूळ महंत गायब दिसनाच. तर समर्थ गायब जाताले थंयच्यान. हें सगळें न्ही तांगेले समर्थांगेले आत्मचरित्र तांणी ह्या हांत बरयल्या कशें करचें म्हूण. महंतान कशी वागका आदी केलें म्हाका सांगितलें. तर तांगेले थंय चर्चा सत्र चलतालीं, शिबीर चलतालीं, आत्तावारी संमेलन जातालीं. हां तांकां तुमगेले टॅक्टफूल हें दाखयाती, टॅलंट दाखयाती. कोण नाचतालें, कोण पद म्हणटालें, कोण आनी कसलें करतालें अशी. म्हळ्यार सगळ्यांगेलें कवतूक जातालें. तांकां तें खावच्या बिवच्या जें कांय आसता एकमेकां वांटून खातालीं. तांकां हेवे भाग घेताले, भाशण दिताले. त्याच वेळार शास्त्रांची चर्चा सोप्पी करून सांगताली. तर भक्ती मार्ग म्हळ्यार कसलें हेंवूय सांगताली. भक्ती मार्ग आमचे खातीर आसा, ज्ञान मार्ग गरीब लोकां खातीर ना. हां कोणाक खावच्या मेळना म्हूण उपास काडचे, उपाशी रावचें आनी खावच्या मेळना सुद्दां एक साधन आहे मार्ग म्हणून अनशन करचें, उपाशी रावचें. हे 2 डिफरंट थिंग्स. आनी देहाक त्रास दिवचे ना, देहाचें म्हत्व कसलें हें सांगतालें. भक्ती मार्गान तूं, ज्ञान मार्गान तूं, कर्म मार्गान सगळ्यान तूं देह जायी तेमी ती देहाची काळजी घेयाती. हां तुमगेल्या कुटुंबाची काळजी घेयाती. म्हळ्यार मात्र घर चलतलें, बायल चेडवांगेली काळजी घेयाती. तें कशी घेवचें कसलें, लोक जर शत्रू आयले तर तांकां कशी सामोरी वचचें हाजें थंय हें चलतालें. खरें देवा उपासना मार्ग म्हळ्यार नेमकें कल करचें. त्या मार्गाचें प्रबोधन चलतालें. हां त्या प्रबोधनाचें ते कल उलयताले न्ही
ते सांजे रात्री बैसून समर्थ स्वता बरोवन काडताले. हां, आनी तांकां पाठांतर करूंक. फॉर एग्जाम्पल आतां हे मनाचे श्लोक एक एक श्लोक शिकोवचो, ताजो अर्थ सांगचो, पाठांतर कोन्न घेवचें. कडे तांगेल कले शंक असले, बाळबोध शंक आसतले. मागीर अशें केल्यार आमकां मेळटलें, तशें केल्यार मेळटलें, वय बा मेळटलें अशें. तर शंका समाधान हें सगळें जें आसा ताका वैचारीक चळवळ म्हणटात. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. तसे अधिष्ठान आसता म्हणून. तर श्री समर्थ हांगेल मठ हांगता न्हू अशें सगळें चलतालें. त्या वेळार प्रत्येक तांगेल मठ म्हळ्यार ते मठ स्थापन करताले. म्हळ्यार खंय बांदील अशें आसनाशिल्लें, पण एक चौकार एक जाग असल्यार पुरो. थंय तांगेल एक ध्वज स्थापन करचें किंवा कसलेंय एक ते बरोवन एक बोर्ड लावचो हांगा मठ म्हणून. आनी थंय सगळ्यांनी फालफाल्यार 6 घंट्यार येवन किंवा 4 घंट्यार येवन थंय मेळचें सगळ्यांनी गांवकऱ्यांनी उठावन. हां, आनी तांकां थंय योगासन शिकोवचें, सूर्य नमस्कार घालूं शिकोवचें, प्रार्थना हनुमान चालिसा हें तें किंवा कसलें जें कांय आसा देवाक प्रार्थना करची, श्री रामाल प्रार्थना करची, स्तोत्र म्हणची. आनी अशी सगळें देवालें नांव घेवचें, नामस्मरण हें तें सगळें शिकोवन शिवाय नंतर तो म्होरक्या तांगेले विचार चळवळ घेतालो, चळवळीचें आंदोलन. म्हळ्यार आतां आमी कल करता आमगेले हे प्रॉब्लेम्स आसा ती हें आसा ती, त्या वेळार तांकां पयलीं कले पूण खावच्या बिंच्या दितालीं पोट बरी. आनी कट देर तांचल्याक उलोवच्याक पोट सम असल्यार मात्र मन चलता, पूण तांकां पडटा घाल न्हू कडे. तशी हो प्रत्येक तांगेल मठ म्हळ्यार धगधग ते अग्निकुंड आशिल्ले. आनी तागेल समाजाभिमुख नेता हो महंत, ताका महंत म्हूण नांव आशिल्लें. महंत म्हळ्यार कळ्ळें ना, लिडर. महंत म्हळ्यार लिडर. सम आर बॉर्न लिडर, सम आर मेड लिडर्स. मेड आशिल्ले तरके कल्टिवेट करूं जाता, आनी कोण तांकां तयार करता की तान्ने केपेबल आसता. म्हळ्यार ही कॅन मेक हंड्रेड्स ऑफ महंत. महंतांक शिक्षण दिवचें अगदी जरूर. कळ्ळें? म्हळ्यार एक महंत 50 लोकांक सांबाळचें शकता. तशी 50 लोकांक अशीच एकल्यान अशीच सांबाळची म्हळ्यार कश्ट, आनी थंय मागीर राबका लागता. त्यामुळे गांवोगांव तांणी महंत तयार केले, मठ तयार केले. आनी नाना प्रांतांत लोक तांकां मेळचे येताले. हे खूब छान आहेत हो बुवा. तांकां मेळ येतात. तावळी प्रत्येकल्या गेले अंतकरणांतून हो महंत सांगतालो की विवेकान वागात, सार खंयचें असार खंयचें पळयाती, ताजो विचार कराती, म्हणून निवड कराती. तुमकां चॉयस आस, हतबल जावं नाका ती. तुमी कोणे दिल्लें तें पुराय तुमी एक्सेप्ट करता म्हूण ना, नो. कोणे आक्रमक जाल्यार तुमचें जे जे शस्त्र चलोवचें शिकता ती आनी शत्रूवल सामनो कराती. हे तुमकां हांगाची परिस्थिती, नैसर्गीक परिस्थिती तुमकां फॉर आसा. ते अफजल खानाले हांगेले तांगेले जे औरंगजेबाल लोक येता ती तांकां हांगा जंगल बिंगल गोतना ती, म्हणून तांकां वॉरफेअर शिकयलें, घोड्यार बैसूं शिकयलें, स्वतागेल अन्न स्वता शिजोवचें शिकयलें, प्रत्येक एकल्यागेल काळजी घेवचें शिकयली, स्वता केपेबल जावचें, उठा बसपाचो हें करचें, व्यायाम करून तगड जावचें शिकयलें अशी. आनी हाज्यान प्रयत्नपूर्वक शेतान धान्य उगोवचें, बेजारू म्हूण रडतच घरान न्हिदून रावचें ना. प्रत्येक दालमनशान काम करता आनी गृहिणीन घरांत करता अशी. घर सारोवन नित्य रांगोळी काडची भायर. ती रांगोळी पुसून घालतात गो तसं तें नश्वर, तरी पण ती गृहिणी आनंदाने ठिपके कांड रांगोळी घालताली. तशी प्रत्येक वेळार अंतकरणांतून हो महंत विवेक विचार संक्रमित करतालो. म्हळ्यार बीज पेरतालो. एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविल, त्याचं येड पिकाल माझ्या अंग बरी. तो भक्त सांगता, नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, वाढल्या हो जागोजागी. सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग आला उतरवून संग माझ्या डोळ्यात. सर्वी फळा फुला नाही एक भक्तीचा सुगंध. अशी जायना पडे किती नमुन्याचे हें जाता सांगा ती. सगळीकडे भक्ती संक्रमण जाता. प्रत्येक गांवांतले आपणा कार्यकर्त्यांक शंकांचे कार्यकर्ते जे आसताले महंत म्हणून
तांकां सुद्दां कसली डिफिकल्टी जाताली तेमी ते महंता सांगात मिटींग तांगेली विंगड आसताली आनी महंतागेली ऑर्डिनरी लोकां सांगात मिटींग विंगड आसताली तर तांगेल कल प्रॉब्लेम्स आपणाक जायना जाल्यार येवन तांणी ह्या मुख्य महंताक रिपोर्ट करचें अशें जाता कल करचें तरी तांगेल शंकान सुद्दां निरसन हो मुख्य महंत तो करतालो आनी तो बाकी वेळारी तांच्या नांग खूब असनाशिल्लो अलिप्त साक्षी भावान रावचें तागेले हेर आशिल्ले आनी गांवोगांव वचून पळयताले सम काम चल्लें की ना मठाचें कले हे असले प्रॉब्लेम असले ते सांगताले आनी तागेले लोक जे आसा ती ते सुद्दां तांकां गायड करच्याक सक्षम आशिल्ले असले महंत स्वता सगळ्यांक लावन दिल्ले समाजाची काम जायशी स्वता भजनान दंग जावन राबतालो आनी कोण लागीं बसता तांकां भजन शिकयतालो म्हळ्यार भक्तिभाव तशी आनी त्या वेळार मुसलमान राज्यकर्त्यांक धकाधकीच्या काळांत आत्तां आयकात मंडळी हांगा त्या वेळारी म्हणटा ती जाल्यार आत्तां मुसलमान राज्यकर्त्यांक धकाधकीच काळ येतस हो महंत आत्मीक बळाचेर ठामपणे उबरला आमगेल्यान ती कोण उबरलें ती आनी तो उपाधी आपणागेल वाडयतस कशी बरें करी येदम सगळें करता जर सगळें हें करी तें करी मस्त एक्शन्स घेता त्या काळांत तशें ताणें घेतले तर की उपाधी वाडोवचे खातीर वाडय नाशिल्लो स्वता ताप वाडोवचे खातीर व्याप वाडय नाशिल्लो जाल्यार उपाधीचें व्यसन नाशिल्लें ताका एक फावट तांकां मन आणताले मनस्विने संत महात्मा आत्मज्ञान जाल्ले संत सगळे व्याप बाजू दवरतालो आनी एकांतान वचून आनंदान भगवत चिंतन करता बसतालो कळ्ळें म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लें की जग कितलेंय सुदारच हांव प्रयत्न केलो तरी मगल अपेक्षे प्रमाणे जग केन्नाय सुदारचें ना इत्या म्हळ्यार हें सगळें शेवटी नाशिवंत तेमी ती आमी अपेक्षा करूं नये जाल्यार आमगेल मट्टाक आमकां कितलें जाता तितलें योगदान दिवचें आमगेल्या हातांत आसा तरी हांगा ते म्हणटा ती रांगोळी पुसचेच पायी किंवा पुसचेच गोतच सकाळ पुसचेच हें गृहिणीक मनाक गोत आसता जाल्यार तर की सकाळ उठून ते पुसून परत गेरू लावन गोमटें करून मना पासून परत रांगोळी काडटा तशी संवसार नाशिवंत हें गोत आसून सुद्दां विवेका बळाचेर श्री समर्थांगेल महंतू जग सुदारण्याच्या मार्गा लागिल्लो तेमी ती हो समास हाजें नांव विवेक लक्षण हें श्री समर्थांनी कल्ल केलें एज अ महंत कल्ल केलें हें आत्मचरित्र कळ्ळें न्हय तावळी तें तांगेलें समर्थांगेल मठ हें सांगलें तांणी कल सांगिल्लें की महंत हो विवेकी स्वता आसता ताणें उपाधी वाडोवंका जाल्यार उपाधीचें व्यसन आसूं नये ताका जग सुदारण्याचे कितलोय प्रयत्न केलो तरी जग हें नाशिवंतच तेमी ती कायम हांव अपेक्षा केलें तितलें मनाने आमकां मेळद म्हूण सांगूं जायना हें ताका पयलें गोतशी ताजी वायटय लेखची ना जाल्यार एवरी स्टेप इन रायट डायरेक्शन इज अ प्रोग्रेस स्वविश्लेशण करचें आपण कोणाक दिवन हाडल्या ते सम काम करतात की तेवे कले लाच खातत जाल्यार ती तें सगळें पळोवंक लागतालें जशी रांगोळीक सांगिल्ली तशी सुद्दां आनी महंत हो जग सुदारण्याचो प्रयत्न करता आतां रांगोळी काडटना आमकां नाना नमुन्याचे लोक समर्थांक मेळटाले तशें आमगेल्या जिवनांत आमी कले करतना कितले जाण आमगेले कल्लेक गुर्ताच पारतात सुद्दां आसना पण अचानक दोन ठिपके जोडले जातात आमगेले एक ठिपको आनी खंयची आशिल्ली खंयची एक ठिपको येवन मेळटा आनी तो आमकां मदत करता आनी तशें करून घुमटी रांगोळी आपापी तयार जाता कळ्ळें तर तशी त्या वयल्यान हातांत जाल्यार आमी काम करतना प्रत्येक ठिपको जो आमगेल मुखार येता दास्य भक्ती करून घेवच्याक सेव करून घेवच्याक तांचे बद्दल तुलसीदास म्हणटा ती तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय तेमी सगळ्यांक समज सेव करता आतां मी हो पयलीं वाचच्या श्रीराम समास दशम आणि दशक 19 समास दशम श्रीराम जेथे अखंड नाना चालना जेथे अखंड नाना धारणा जेथे अखंड राजकारणा मनासी आणि आता राजकारण म्हळ्यार कसलें विवेकान सम प्लॅन्ड एक्शन दॅट इज राजकारण
राजकारण म्हळ्यार शेवटी कले हाजेरी बसका म्हणना, सिंहासनाचेर राय जावनूच बसका म्हणना. तर प्रत्येक प्लॅन्ड चळवळ जी करता ती सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. त्या भगवंतागल अधिष्ठान भितर दवरून खऱ्या मनाने लोकांगेले हें जगी दास पाळू तशी अखंड राजकारण मनास आणि ती श्रीराम सृष्टीमध्ये उत्तम गुण ती तुके चाले निरूपण, निरूपणा वीण क्षण रिकामा नाही. एक क्षण सुद्धा वेस्ट करची ना. पण मैं गेल्ले क्षण परत या ना हें समर्थांक गोत आशिल्लें. हें तांगेल आत्मचरित्रच. तांणी वागून आमकां शिकयलें. चर्चा आशंका प्रत्युत्तरे, कोण खोटे कोण खरे, नाना वक्तृत्वे शास्त्राधारे नाना चर्चा. तांगेल चर्चा सत्रांत कशें जातालें, चर्चे जाताल्यो, शंक येताल्यो, उतरां उत्तर लागतालें, कोण फट्टी कोण खरें कळनाशिल्लें, मस्त वादावादी चलताली. शेवटी कोणें कोण मोरके आसतो ही यूज टू टेक ओवर आणि कल करताला. भक्ती मार्ग विशद कळे, उपासना मार्ग आकळे, ज्ञान विचार निवळे अंतर्यामी. मनांतल्या मनान तांकां कळतालें हें कशें जावंका म्हूण. वैराग्याची बहु आवडी, त्या महंताक कशें आसता, महंताक हें आसता विवेक शिकयता दुसऱ्यांक. तो स्वता विवेकी आसता न्हय. तो विवेकी मनुष्य कशें आसता, ताका वैराग्याची बहु आवडी. म्हळ्यार स्मशान वैराग्य न्हय. मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, ना जाल्यार ना, ताका वैराग्य म्हणचें. मेळ्ळ्यार मेळ्ळो, ना जाल्यार ना. पण आमकां थोडें मेळ्ळें, त्याच वेळार कोणें अतिथी आयलो ताका दिवन सोडलें. ठीक आसा, तागेलें पोट आसा न्ही, खावया किंवा वांटून घेवन खावया, यो मा आमी खावया, कितलें बरें जालें पळय. अर्द तहाने खालें, अर्द ताका दिलें. वैराग्याची बहु आवडी, उदास वृत्तीची गोडी, उदंड उपाधी तरी सोडी. मस्त उपाधी जाली जाल्यार आतां पुरो म्हूण दिसलें. ताबडतोब वैराग्य तें सोड दिवचें आनी उपाधी लावन घेवची ना, स्वताक शिरकून पडची ना. प्रबंधाची पाठांतरे, त्या वेळार पाठच करपाक लागतालो मस्त. उत्तरासी संगीत उत्तरे, हां पदांथानू कवितांथानू भजनांथानू आपणा कल म्हणचेसो हें सांगताले. कला म्हळ्यार कल तें घटका गेली पळा गेली तास वाजे झणाणा, आयुष्याचा नाश होतो राम कारे म्हणाना. हें तांगेल भजन. तें म्हणना पळय, सगळे संत तशी करताले. हां भवानी आई रोडगा वाहीन तुला, तावळते लोक अंधश्रद्धे लोक, तांकां तेंच सांगलें. क्रोध कशी आसता, हां सासरा माझा गावी गेला तिथंच खपवी त्याला, भवानी आई रोडगा वाहीन तुला. आता त्या सासऱ्याकल मान घालका म्हणून इच्छा आसता ना. ती सासूर वाशीन म्हणटा एक रूपक असं, सासर म्हळ्यार कोपू. तर असले सगळे बरोवन संत लोक महंत लोक लोकांक तांकां कळचे भाशेन प्रबोधन करताले. तांकां समज कळचे पयले सम कळच्या लागता, ग्रासपची जाता तांकां, रक्तान भिनच्या लागता ते सगळें. तर प्रबंधाची पाठांतरे, उत्तरासी संगीत उत्तरे, नेमक बोलता अंतरे निववी सकळांची. आवडी लागली बहुजना, तेथे कोणाचे काहीच चालेना. दळवट पडिला अनुमाना येईल कैसा. दळवट म्हळ्यार समुदाय, सगळं समुदायाची अनुमान करता रावलो. हें अशी कशी तांकां करेक्ट की ना म्हणून कळना, कळ्ळें चिके कन्फ्युजन. तरी हें उपासना करून या पुढे पुरवले पाहिजे चहूकडे. स्वता उपासन करची आणि तांत थंय शक्ती येता ती लोकां खातीर वापरची. आमगे स्वामी गुरू परंपरेंतू तेंच आसा. ते अनुश्ठान करता ती तांकां सगळें मेळ्ळ्या. तांकां अनुश्ठानाची गरज कसली म्हळ्यार ती सगळे धर्म जागृती खातीर ती शक्ती निर्माण जाता, ती उपासना. ती पुरवले पाहिजे चहूकडे. भूमंडळी जिकडे तिकडे जाणती तया. तसले महंताक सगळे लोक जाणतात जाल्यार जाणटा ती म्हणटा मेळू आयल्यार थंय तो मेळना. आमी स्वाम्यांक मेळू क म्हणून वचूल्या एक एक मेळनात, पण आमी अगदी प्रेयर करून आनी वचूल्या अचानक मेळटात. जाणती परी आढळेना, काय करीतो ते कळेना. नाना देशीचे लोक नाना येऊन जातात. तांकां मेळूक लोक येताले एक एक मिनिटान तीर्थ घेवचे वच्चे, हां किंवा तशी प्रेयर करून येवका तरी मात तांकां हें चान्स मेळटा. ती तुक्यांची जे जे येतात की तांतूले मोरके कोण आमी मनुश्याक जोखचे शिकता.
जोगच्या तांगेल मन जाणच्याक शिक्का मनुष्य वाचूक शिक्का मनुष्य सुद्धा पुस्तकां बरें आसतात तांगेल मन वाचू शिक्का तितुक्यांची अंतरे धरावी विवेके विचारे भरावी असले कोण खरेंच इन्क्विजिटिव्ह असता कोण महंत जावची योग्यतेची असता ती थोडे तांकां शिकयल्यारी बुदवंत जावन जायशी आसता ती हेल्प जायशी आसत मठाक तसल्यांक तांकां विवेक विचार आनी भोवन सोडतात तांगेली बुद्धी कडो विकडीची विवरावी अंतकरणे म्हळ्यार कळ्ळें अर्धवट धरसोडीची मन असत न्ही ती तो म्हूर्ख जेन्ना येता ती पयलें तावळ थोडे थोडे तांगेल्या मनान डेफिडन्स आसता तेमी तें डेफिडन्स पुरें घालोवचें पळय विवेकान वचल्यार हें अशें केल्यार अशीं जाताची 2 आनी 2 घाल्यार 4 जाताची 5 जायना 3 जायना सम घालका लागता तावळ मात्र जाता तें मोजून घालतना तांदूळ आनी मोजतना 2 आनी 2 घालूं सांगलें 1 घाल्लो पूर्ण दुसरी वाटी अर्द घाली म्हळ्यार जालें 1.5 न्हय ते 3 जाता 2 आनी 2 म्हळ्यार 3 जाता तशी न्ही ते सम घालका कितुक्यांची अंतरे धरावी विवेके विचारे भरावी कडो विकडीची विवरावी अंतकरणे म्हणजे के डेफिडन्स कोणाक आसल्यार कल बाबा तुगेल मनांत अजून कधी शंक आसल्यार विचारी ताका धैर्य दिमका फाटील हात फिरोवन सांगका विचार म्हाका हांव सांगता तुका लाजू नाका भीड पाव नाका सांग तुगेल मस्त तुका स्कोप आसा कले करूक आपणाल कार्यान मदत करी किती लोक ते कळेना किती समुदाय आकळेना सकळ लोक श्रवण मननामध्ये घाली फड समजाविसी करणे फड म्हळ्यार कळ्ळें गद्य पद्य वगैरे सांगून लोक समुदाया गेली तो समजूत घालता केन केन्ना गद्य सांगता केन केन पदांत सांगता तांगेले तांकां कोणें खेळ करतले आसता ते खेळाचे रुपक करून सांगता तशी परांतरासी राखणे सर्व काळ दुसऱ्यांगेल अंतकरण राखचे पहिले आमकां तांकां कशी आकर्षण करून घेवचें लोकांक जानांक सामान्य जनतेक कशी आकर्षित करून घेवचें जर आमी तांगेल्या दुख्खांचेर जर कुंकर घालूं तयार आसती आनी आमी तांकां पावता ती दिसल्यार ते आमकां चिकट्टा ती आपोआप तांचे खातीर आमी थोडे सोंसका लागता परांतरासी राखणे सर्व काळ ऐसा ज्याचा दंडक अखंड पाहणे विवेक सावधा पुढे अविवेक येईल कैचा श्रीराम जितुकेही आपणास ठावे जितुके काही आपणास ठावे तितुके हळूहळू शिकवावे शहाणे करून सोडावे बहुत जन हे अगदी महत्वाचें आसा तें आत्ताही आमगेल मट्टाक समाज आमकां इतलें दिता आसता देवान आमकां इतलें दिल्ल्यां तावळी देव प्रत्येकान बसता तावळ आमगेल तांगेल प्रती कृतज्ञता व्यक्त कशी करची आमी तरी जितलें काम गो तसो चेडवांकलें ट्युशन दिवची कोणाकलें शिकोवचें पयशाचीच मदत म्हण न्ही वेळेक पयशे आसल्यार पयशा मदतय करया न्हू कोण आयिल्ल्यान पोटा घालचें आमचें मस्त सम ते शाळे खाता बस पेक्षा 4 लोकांक सम करून जेवचें जितुके काही आपणास ठावे तितुके हळूहळू शिकवावे आणि शहाणे करून सोडावे बहुत जन हा जे असली जी तांगेली उतर आसत न्ही ती आमी कोटेशन्स तांगेली कोटेशन्स म्हणटात इजी आसा ती पण तां शिकची सारकी मस्त आसता परोपरी शिकवणे आडणुका सांगत जाणे म्हळ्यार प्रॉब्लेम कसले आसल्यार ते सोडयता वचतात प्रॉब्लेम ताजी की खंय आसता कशी एकांत म्हळ्यार कसलें कशी इंट्रोस्पेक्ट कशें करचें भितर कनेक्ट कशें करचें आनी निवळ करून सोडावे निस्पृहास म्हळ्यार दुसऱ्या आशिल्ली अडचणीक कशें तोंड दिवचें हें जालें आपण दुसऱ्याक कशी आवडका निस्पृहाक निस्संदेह कोण सोडका निस्संदेह म्हळ्यार ताका शंकाच वर नाही होईल ते आपण करावे आपणा मी स्वता कल करूं जाता स्वता कोरका जाल्यार सगळे गोष्टी आमकां करूं जायना ती आतां एकल्याक CEO म्हूण कोण दवरले किंवा हाजे आमगेल्याच बँकान मॅनेजर आसा ताका कावंटरार बस म्हळ्यार तशें जायना ताका डेलिगेशन ऑफ वर्क तें डेलिगेशन कशी करता हें कळका लागता महंताक म्हळ्यार मात्र मुखारी बरेपण जाता तशी होईल ते आपण करावे न होता जना करवी करवावे
भगवत भजन राहावे हा धर्म नव्हे. जाल्यार हें सगळें करतना भगवत भजन सोडून दिवंका अशी समर्थ केन्नाय म्हणनात. जशी भगवत भजन हें आमचे खातीर केलेलें सेविंग असा. पगार मेळ्ळो आमी काम करतात पगारा खातीर. पुराय फार्म फुकोवन घालचे वे आमकां स्वता खातीर भलेपणी दवरका की न्ही. तशें आमी देह घेवन आयल्यान ती त्या स्वतागेल्या आनंदा खातीर कसलेपणी तें भगवत भजन ताज्यान बाकीच्यांगेलें बरें जाता आमगेलें बरें जाता. तेमी ती ताजे खातीर वेळ ना म्हणचें. म्हळ्यार कोण कोण म्हणटात म्हाका नाम घेवच्या वेळ ना म्हूण. तावळी स्वामीजी म्हणाले तुमी न्हाय ना वेळ ना म्हूण वेळ कोन्न उठायले री. वेळ जालो वेळ कोन्न उठाव न्हू. तुमी जर ऑफिसाक न्हाय नासन वतात वे वचना ती न्हांवन वतात. तशें हें मनाचें स्नान आसता. अनुश्ठान करचें हें मना स्नान करता आनी तेमी ती वेळ ना म्हूण भगवत भजन राहावे हा धर्म नव्हे. श्रीराम आपण करावे करवावे, आपण विवरावे विवरवावे. विवरवावे म्हळ्यार कळ्ळें जे आपणा वारी जे कार्यकर्ते आसा ती तांकां शिकोवन तांणी दुसरे कडेन वचून बाकी जानांक शिकोवंका विवरण करका विवेचन करका. आपण धरावे धरवावे आपण स्वता भजन मार्ग भजन करका. ती भजन म्हळ्यार कल्लें हांगा भजन मार्ग म्हळ्यार भक्ती मार्ग. भक्ती मार्गान कल्लें आयल्या कितली पण परत सांगता. भजनम भक्ती म्हळ्यार भजन म्हणची स्तुती देवागेली करची तें पुळय. आनी भजनम भक्ती भागो भक्ती त्या देवाक शरण वचचें. जाल्यार नात जोडसूंचें. भजनो भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती वायट विचार मत्सर हेवे दावे पुरे हुस्कावन घालचे आनी कड्डेरी प्रत्येकल्याक सेवा करची. भज सेवायाम सेवा करची. कळ्ळें न्हय. हें तो भजन मार्ग. तशें आपण तो भजन मार्गाचें आचरण करचें आनी दुसऱ्याकय धरवावे भजन मार्गास. जुन्या लोकांचा कंटाळा आला. तेच लोकांक सगळें शिकून जालें तर थंयच राबोवन ते आपणा मान दिता. ती म्हणटा मान घेतच थंय बसचें ना. यू हॅव टू विड्रॉ. मान जास्ती जाल्यार कल जाता अपमान जाता. कडेरी अतिपरिचयात अवज्ञा अपमान जाता आनी मानान दुसरें म्हळ्यार गर्व जाता. आमी गच्चीत चोवन राबता. ती कडेन तोग जायना तोग उडकी मारका लागता. कपाळ मोक्ष करून वंचाक तशें जाता. तेमी तशें करचना. तशें जुन्या लोकांचा कंटाळा आला तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला. जितुके होईल तितुके आला आळस करू नये. कितले पण आमी जाता तितलं करचें तूं तांतू आलस करचें ना. देहाचा अभ्यास बुडाला म्हणजे महंत बुडाला. देहाची काळजी घेवंका आमी दुसऱ्यांक सांगता देहाची काळजी घेवंका. आमी स्वता जरूर घेवंका देहाची काळजी. नाजाल्यार महंतगिरी करूंक जायना. तुमगेलो देह आसता म्हणसरी तुमगेलो महंतगिरी चलता. देह सोडले की तुमकां माध्यम गेले कडेन यू कांट डू एनीथींग. कले म्हळ्यार ते जे सामान्य लोक आसा ती त्या देहातीत आशिल्ल्यान तांकां मार्गदर्शन घेवची तितली तांगेली मनाची कॅपॅसिटी आसना. तेमी देहाचा अभ्यास बुडाला म्हणजे महंत बुडाला. लाग वेगे नूतन लोकाला सहाय्य करावे. जाल तितले वेगाने नवनवीन लोकांक सहाय्य करता मुखार वत राबका. उपाधीत सापडू नये. खंयची उपाधी शिरकून पडू नये. उपाधी म्हळ्यार आमी लोकांक एक शिकोवचें एक मठ काडबा थंयच राबून थंय शिरकून पडू नये. उपाधीस कंटाळू नये. व्याप वाडोवचे कंटाळ करू नये. तशीच निसुगपण कामा नये कोणी एक विषयी. आलशीपण करू नये खंयचे हालतू. तत्पर जावन काम करता. काम नासणार नासते आपण वेडे उगेच पाहतो. आळसी हृदय शून्य ते काय करू जाणे. तावळी ते हांगा सांगता ती काम ते नाश्य आसता ते नास्त आसता. आनी हो पिसो पळयतो राबता. कळ्ळें न्हय. तरी त्यात खंय की उज्ज लागला हो पळयतो राबला. अरे दुसरे कल्याक म्हळ्यार मूर्ख लोक कशे आसतात सांगता. एकलेल घरा सान्न दोन कामाच्यो हाडल्यो चेडा पळोवनच्या आनी ती पाप कामा वताली. ती घार आयिल्ली दूद दवरलेलें. ती काय कन्नड जास्त येना पण हांकां कन्नडा शिवाय दुसरी भास कळना. तांणी सांगलें हाल नोड्री म्हूण. हाल नोडी म्हळ्यार दूद पळय म्हूण. दोग जाण राबल्यात थंय. दूद वतून वता पळयता राबल्यान ती. गॅसय काडना ती कलेना म्हळ्यार तशी करूं नये. काम नासणारे नासते आपण वेडे उगेच पाहतो. आळसी हृदय शून्य ते काय करू जाणे. कोण पडतस तांकां आपोआप उबारून घेवंका.
तांक कले मलमपट्टी कोर का धकाधकीचा मामला कैसा घडे अशक्ताला नाना बुद्धी शक्ताला म्हणून शिकवाव्या म्हणून फर्स्ट एड शिकोंका कोणाकले लागल्या तर कशी सावरचे हे शिकोंका हान तू कोणाक दुखापत जाल्या युद्धान तू तांकां मलमपट्टी कशी करची हें शिकोंका कळ्ळें कितली की शिकोवन सारकें आसता शिकवाव्या व्याप होईल तो राहावे कितलं जात तितलं सगळं व्याप केल्लो आज सगळें सुरळीत चल्ल्या तसल्या वेळार तांणी आमकां मान दिवंका म्हूण थंय रावचें ना फुकटचें कामच्याक त्या म्हणटा ती समर्थ भाऊ आणि स्वामी आपण कशाला करता आम्ही करतो ना अशी म्हण तुम्ही करता जाल्यार करात तर इतलें थंय या ना पडे त्या महंत असं ताका सुद्दां सांगचें ना जाल्यार समज पळय हांकां म्हूण सांगचें आपण चिके आत्तां येता चिके भजन करून येता म्हूण उपासन करून येता म्हूण अनुष्ठान आणि कड्डेर दुसरो दिवस न्हू तो दिसनाची मूळ महंत दिसनाची व्याप होईल तो राहावे व्याप राहता उठो न जावे आनंद रूप फिरावे कोठे तरी श्रीराम उपाधीपासून सुटला तो निस्पृहपणे बळावला म्हणजे तो ट्रान्सपरंट जालो तागेले व्याप वाडलो एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या गांवांतल्यान तिसऱ्या गांवांत सगळे कडेन मठ करतची समर्थांनी 81 मारुती मठ स्थापन केले कल्याक मारुती विचेच कल्या केले रामरायाल दास्य भक्ती आणि दुसरे म्हळ्यार शक्ती युक्ती आणि भक्ती हाजो समन्वय तसे आणि ही साधक अवस्था चिरंतन म्हणून त्या खातीर हे सगळे खातीर आणि रामागल नाव घेतले गेले तो हनुमान रक्षण करताच त्यामुळे ती ताल्या थंय शक्ती मेळका त्या वेळची काळाच गरज आशिल्ली युक्ती जांका आणि भक्ती सुद्धा तरी जायची जाय त्यामुळे ती उपाधीपासून सुटला तो निस्पृहपणे बळावला जिकडे अनुकूळ तिकडे चालिला सावकाश खंय गरज असो थंय वचूला कीर्ती पाहता सुख नाही म्हाका हांगा कीर्ती मेळ्ळ्या हांगा म्हाका लेखन पुरस्कार मेळ्ळो म्हूण हांगाच हांव बसचें तशी ना म्हाका हांगा गायना पुरस्कार मेळ्ळा थंयच वचून पद म्हणचें नो वी हॅव टू डेवलप अवर सेल्फ आणि खंय खंय शिकोवन सारकें खंय खंय शिकोवन सारकें आतां आमगेले हाजे कितें आमगेले ग्रूप आसा पद म्हणटले आमगेलो ग्रूप आसा म्हणटात तांतूं मस्त मेंबर्स आसत 80 सुमार आसत जाल्यार एक्टीव मेंबर्स फक्त 40 सुमार आसत जास्ती ना पण जे इनएक्टीव आसत दे आर ऑल प्रोफेशनल्स पण हे म्युजिका ग्रूप म्हळ्यार तांगेल योगदान दिवच्याक तांणी केन्नापुणी येवन साध्या आमच्या लोकांक मायक कशी दवरून कशी वॉयस मॉड्युलेशन कशें करता निनाद कशें करता हें पुरें शिकोवंका ताजे खातीर ह्यो म्हाका वेळ मेळना म्हळ्यार हें भगवत भजन हें दास्य भक्ती आसा जानांगली ती करता आनी थंय म्हाका कल विचारतली ती किर्ती कशी हांव इतलें हें आपण प्रोफेशनल तबलेवालो हांकां अजुनी सुरान तालान म्हणू कळना तांचे सांगत आपण कले तबल वाजोवचें तबल दिची ना ताला शिवाय म्हणटा आसा ती तरी हो प्रोफेशनल थंय पळयता बसला तो तबल वाजोवचें येना दॅट इज नॉट करेक्ट कीर्ती पाहता सुख नाही थंय तुका मस्त आदर मेळचो ना जाल्यार आपसूक वचका सुख पाहता कीर्ती नाही पण केल्या विना काहीच नाही कोठे तरी एरवी काय राहते होणार तितके होऊ न जाते प्राणी मात्र अशक्त ते पुढे आहे आधीच तकवा सोडिला प्राणी प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र एकड्यांत अशक्तच असता तागल शक्ती तान्ने वाडोवंका आणि ती वाढवून खास करून विद्याशक्ती बुद्धिशक्ती ती दिवन वाढता तर मध्यांची अयो म्हाका कल जमता माहीत नाही आमगेले अरे कामाचें आसा कल्ले हें करशी गो माहीत नाही नाईचेरीच तिगल मुखारी वचना तस जाता आधीच तकवा सोडिला हिम्मत सोडली उत्साह ना मध्येच दिवसा सांडिला धैर्य ना तरी संसार हा शेवटाला कैसा पावे संसार प्रपंच करूक सुद्दां थोडी हिम्मत लागता उत्साह लागता कोरका लागता क्रियाशक्ती पहिली इच्छाशक्ती जाई कडेरी ज्ञानशक्ती म्हळ्यार प्लॅनिंग जाई कडेरी कर्मयोग जाई कर्मशक्ती इच्छाशक्ती हें सगळें जाय कार्यशक्ती जाय तर पयलें तुम्ही धैर्य सोडून बसल्यार जायना संसार मुळीच नासका तो विवेके करावा नेटका करिता फिका होत जातो म्हळ्यार कितलं भयानक दिसताल पण संसारू तितलं भयानक दिसना तितलं नासक दिसना
वी कॅन इम्प्रूव अपॉन इट. आज आमच्या घरात दूध वायट जालें, ताची पनीर केलें. पनीर भुर्जी इतली बरी जाली, चमचमीत जाली. अशी दूध पिवपेक्षा तें बरशें दिसलें. तशी आशिल्ल्यान तूं गोड करून कशें करचें हें शिकता आमी. ताका प्रपंच करावा नेटका ताका म्हणटात. कसलें फुकट घालूंच ना, उडयल्या उडोवनशें जाता तशिल्लें. हां, आनी तें कोण दूध दिलें तांकां संवत बसचें, तशें उपयोग ना. देवान म्हणून आज आमी हें खावंका, पनीर भुर्जी खावंका, तें खाल्लें. संसार मुळीचा नासका, विवेकी करावा नेटका, नेटका करिता फिका होत जातो. म्हणजे नासक संसारू ताका नासकेपण कमी जाता आनी त्या संसाराचो मूळ आमकां उपयोग जायत वता. ऐसा याचा जिनसाना, म्हणजे माल मसालो संसारात होच आसता. पाहता कळो येते मना, परंतु धीर सांडावाना कोणी येके. श्रीराम. हां, धीर सोडणं हें. हगूर 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 संसार म्हळ्यार कसलें, संवसारा माल मसालो जरी नाशिवंत आसलो, आमकां प्रत्येक गोश्टीची यूज करूं जाता. ह्या ब्रह्मांडात जी काही वस्तू आसा प्रत्येकाची ताजी ताजी कलेपणी उपयोग आसच म्हणूच तें उत्पन्न जाल्या. देवान अशीच कलेपणी ॲट रँडम उत्पन्न करनी. जीवो जीवस्य जीवनम म्हणटात ते ताजे खातीर म्हणटात. प्रत्येक जिवा गेले जीवूच जीवन आसता. तशी ऐसा याचा जिनसाना, पाहता कळो येते मना, परंतु धीर सांडावाना कोणी येके. धीर सांडिता काय होते, अवघे सोसावे लागते. नाना बुद्धी नाना मते शहाणा जाणे. हां, धीर सांडल्या कल जाता, सगळे सहनच करता बसचें जाता. केमिती बुद्धी वापरून नाना मत कोणकल म्हणटा पळोवन शिकून घेवचें आनी नेटकं संसार करचो, नेटकं परमार्थ करचो. प्रत्येकान तूं ज्ञान हें लागताची. प्रापंचीक ज्ञान हें व्यावहारिक ज्ञान सगळे कडेन लागता. परमार्थांतूय लागता, अध्यात्मांतूय लागता आनी प्रपंचांतूय लागता. आनी त्या जाणकाराला थांब ताजी ताजी ज्ञान घेवंका लागता, शिकून घेवंका लागता, नम्र जावन. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे विवेक लक्षण निरूपण नाम समास दशम. श्रीराम. मंडळी, आज 19 दशक पूर्ण झाले. आता 20वं दशक, ताजें नाव पूर्ण दशक. पूर्ण दशक म्हळ्यार हो शेवटचो दशक. दासबोधा लेखन पूर्ण जालें हें दर्शयतलो हो दशक, पूर्ण दशक. तावळी दासबोधाच 21वं दशक सुद्दां आसकी केल्लें म्हणून कोण कोण विचारतालीं. तांणी लक्षांत घेवंका हें नांवच पूर्ण दशक, हाका 20च दशक आसता. शिष्य पूर्णत्वाक पावलो हें हांत दाखयलें. हें 20 दशक पूर्ण जायना पड्या कल जाता तांतू तांणी दिल्ल्या हांगा. जाले साधनाचे फळ तांणी दिल्या हांगा कस जाल्लें म्हूण. पूर्ण दशक म्हळ्यार कल जालें. शिष्य पूर्णत्वाक पावलो हाजी सार हांतू समर्थांनी दिल्या. इतले कश्ट तांणी घेतले ते शिष्याक शिकोवपाचे. जाल्यार कल जालें. जाले साधनाचे फळ, संसार जाला सफळ, निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ अंतरी बिंबले. हिसेब झाला मायेचा, झाला निवाडा तत्वांचा, साध्य होता साधनांचा ठाव नाही. स्वप्नी जे जे देखिले ते ते जागृतीस उडाले, सहजच अनिर्वाच्य झाले बोलता नये. ऐसे हे विवेके जाणावे, प्रत्यये खुणेसी बाणावे. जन्म मृत्यूंच्या नावे शून्याकार, भक्तांचे स्वाभिमाने. कृपा केली दाशरथीने, श्रीरामाने. समर्थ कृपेची वचने तो हा दासबोध. 20 दशक दासबोध श्रवणद्वारे घेता शोध. मनन करत्यास विशद परमार्थ होतो, कळच्या लागता परमार्थ. 20 दशक 200 समास, साधके पहावे सावकाश. विवरता विशेषा विशेष कळो लागे. ग्रंथाचे करावे स्तवन, तर त्या स्तवनाचे काय प्रयोजन. येथे प्रत्ययास कारण प्रत्ययो पहावा. म्हळ्यार कले आमच्यान तूं आमकां प्रत्यय याकी कले आमच्यान कले बदल जाला की ना आमगेल मनाच्या अवस्थेन. तूं आमगेल अवस्था कली आशिल्ली, खंयच्या अवस्थेंत आशिल्ली, खंयच्या अवस्थेंत आमी आनंद यात्रा सुरू केली, तें आमगेल आमी
हे पूर्ण दशकान पदार्पण करचे पहिले स्वताक विश्लेषण करून पळोवंक हां प्रत्ययो पहावं देहेत व पाचा भूतांचा आणि करता आत्मा तेथीचा आणि कवित्व प्रकार मनुष्याचा कशावरुनी हांव केले कश म्हण येद देह पांच भूतांचो त्या देह चलयतलो आत्मा आणि कवित्व मात्र मनुष्यान केले म्हण येतलं जड मनुष्य ना तर कोण करचें सकळ करणे जगदीशाचे आणि कवित्वची काय मनुष्याचे ऐशा अप्रमाण बोलण्याचे काय घ्यावे सकळ देहाचा झाडा केला तत्व समुदाय उडाला तत्व समुदाय म्हणकले देह दवर ना पडे ते पुरे तत्व डिसमेंटल जातात जशी एखादे हॉड कले इन्स्ट्रुमेंट केल्ले तयार हां ताजे स्पॅर पार्ट्स असतात ते कॉम्प्युटर धरात ताजे मस्त पार्ट्स असतात ते घेवन ते जोडसून ते समज ते कॉम्प्युटर तयार करतात कड्डेर ते चालू करचेच विंगड प्रोसिजर असता तावळ ते इलेक्ट्रिसिटी का हाका ताका लावन ते चालू करतात चार्ज करून तावळ ते चालू जाता तशी आमगेल देहाचे ही 84 तत्व आम्ही पळयली ती पुराई आमगेल कलशिली स्पॅर पार्ट्स कान म्हळ्यार हे आमी नाही हांव नाही पण मगल देहाचं कान नाक पुऱ्या बॉडीचे कडे मन बुद्धी चित्त अहंकार सगळे हे भावनेच खातीर दिल्ले स्पॅर पार्ट्स सगळे स्पॅर पार्ट्स आणि ते आवश्यक असती पण त्या म्हळ्यार हांव नाही आणि ते एके कडेन कल्ले करू शकना ती एसेंबल्ड देहची लागता ताका आणि शिवाय ऑपरेटर लागता म्हळ्यार मन हे ऑपरेटर त्या ऑपरेटरान बैसून ऑपरेटर लागता आणि ते हे म्हणतात न्ही माउस लागता माउस म्हळ्यार मन जाल्यार ते चलोवच्याक कोण लागता ऑपरेटर लागता तो ऑपरेटर म्हळ्यार आत्म ते माउस धोरण चलयता तावळी तो कॉम्प्युटर चलता तशी हां सकळ देहाचा झाडा केला तत्व समुदाय उडाला तेथे कोण्या पदार्थाला आपुले म्हणावे ऐसी हे विचाराची कामे उगेच भ्रमोनये भ्रमे जगदीश्वरे अनुक्रमे सकळ केले इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे विमळ ब्रह्म निरूपण नाम समास दशम श्री रामचंद्रार्पणमस्तु समर्थांनी दासबोध समर्थपणे श्री रामचंद्राच्या चरणांचेर दवरला आता मी केन्ना मी 5 दिसान मेळटली तावळी हे 20 दशकाक आमी सूर करूया ताजे पयले आज आता 15 मिनिट आसत तावळ आमगेल कर्तव्य आसा की आत्ता थंय आमी कल शिकली आमच्यान थोडो पुणी कसलो पुणी फरक पडलो की ना हें आमी खंय पुणी पळोवंक न्हय वय की न्ही आनी तावळ आमी कशें आनंदान जगचें ताचे खातीर आमी चिके लायटली इतले दिवस थंय अगदी हें करून आमी कलें म्हणटा ताका सिरियसली खरें म्हळ्यार अध्यात्म सिरियसली घेवचें आसना सिन्सियरली घेवंक पण आमी तशी घेता ती हां ताका आमकां फलश्रुतीन जे समर्थांनी प्रॉमीस केल्लें कल केल्लें बद्धची होती मुमुक्षू साधक होती सिद्ध हें सांगिल की न्ही तावळ आमगेल नंबर हांच्यान खंयचो आशिल्लो आमी बद्ध आशिल्ली की आमगेल आनंद यात्रा सूर करतना सांगिल्लें प्रत्येकल्यांनी तांग गेल्या स्टॉपार थानूच चडका बामूण बायल जरी आशिल्ली तरी तांगेल मनाची अवस्था विंगड आसता कळ्ळें विंगड आसता तर त्या स्टॉपार थान चडका लागता पण चड ना पड आमगेल बस मुखार वचूल्या की ना यात्रेन तूं म्हळ्यार आमगेल मनाची अवस्था सुदारल्या की ना आमी जर बद्ध आशिल्ली तर आमी मुमुक्षू जाल्यांत की ना मुमुक्षू म्हळ्यार बद्ध 80% लोक बद्ध असतात फक्त संवसार पळयतात पण मुमुक्षू म्हळ्यार कहलें की हांव जोच संवसार ताजे भायर कलकी आस तें म्हाका ताजो अनुभव घेवचो आसा ही इच्छा जावची हांव कल्ल्या बांदून घेवंक स्वताक हे संवसारा भायर कलकी आस तें आमी पळोवंक म्हळेलें तें मुमुक्षत्व तें मुमुक्ष जायना पळय ताका पश्चाताप जाता पश्चाताप म्हळ्यार पश्चाताप सगळें कोण जायना पळय ताजो ताप जाता कळ्ळें तशी तर ते मुमुक्षू तर ताका गुरू जाय म्हूण तो मागची लागता तावळ तो गुरू मेळना पळय तो साधक जाता साधक म्हळ्यार कहलें गुरू लागीं तागेलें मन संलग्न करचें जशी एखादी वधू तिगेलें जातल बामणा लागीं ती लग्न लायता म्हळ्यार मन संलग्न करता देह मन सगळें संलग्न करता तशी गुरू लागीं आमी मनान संलग्न जावचें
चरणांची कास धरची, चरणांचेरी आमगे सर्वस्व अर्पण करचें, मन अर्पण करचें मुख्य म्हळ्यार. आनी आमगेली आध्यात्मीक प्रगती करी म्हणून तांकां गळ घालची गुरूंक. त्या वेळार तो साधक जालो. साधक म्हळ्यार कळ्ळें, साध्य जावंका म्हणून जो श्रम करता तो साधक. आनी कड्डेरी साधक ही चिरंजीव अवस्था म्हणून त्या हनुमंतालो वस्ती साधक कल करता शुभमंगल सावधान. थंय तो साधक जालो. तो भोवल्यार थंय धांवन वचलो आनी तो साधक जालो. म्हळ्यार तो सावधान जालो, सतत दक्ष. दक्ष म्हळ्यार कळ्ळें, केन्नाय सावध रावपा. दुसरें साधक आनी बाधक विचार, नेगेटीव थिंकींग केन्नाय करचें ना. तें तशी आमी करतात की कसलें, आमी अजुनूय नेगेटीव थिंकींग करतात वे तें पळोवंक. आमी आमगेलें उपासन करतात की ना, आमी जें आयकतात तें परत वाचतात की ना, तें हेंची वाचका म्हूण ना, पण पॉझिटीव थिंक करून आमी विवेकान वागतात की ना, सार असार करतात की ना, पळयतात की ना, तें पळोवंक. आत्म अनात्म योग आमकां कळ्ळो की ना तें पळोवंक. मुख्य म्हळ्यार पयले 2 हांतुस्तांनी मुर्खपण सांगिल्लें, मुर्खागेल समास दिलेलो. तरी आमी पळया स्वता बाबतींतून आमी दुसरे कोणाकय फसोवचे शकतात, पण स्वताक फसोवचे कळना, जायना आमकां. कळ्ळें म्हळ्यार तो चित्रगुप्त भितरी बसला. तावळी मुर्खपणा, आमगेल मुर्खपणा आमकां कळूं लागला वे, कळच्या लागला वे खंय आमी चुकता ती. आमगेल सगळ्यांत वायट अवगुण हो खंय की स्वताचे अवगुण हे वाटती गुण, तोची महा अवगुण म्हळें समर्थान. तशें आमगेले जे अवगुण आसा तो भोवबर गुण म्हूण दिसता. कळ्ळें. काटकसर हो बरो गुण म्हूण दिसता. जाल्यार इतलें काटकसर कोर न्हय की पोटा खाय नासन रावचें किंवा खंयच कोणाकय कसलें दान करचें. हाका काटकसर म्हणनात, मुर्खपण तो. मुर्खपणा आमकां आमगेले थोडपणी तांतन आमी भायर पडल्यांत वे. आमगेलें मुर्खपण कळ्ळां वे आनी आमकां तो पटला वे. आनी आमी तो मुर्खपण घालोवच्याक आमी कसले एक्शन घेतल्या वे हें कळका. हाचे सगळ्याचे विचार आमी ह्या 5 दिवसांत करका. समर्थान म्हळ्यार निद्रा, आळस, दुश्चितपण हेची मुर्खाचें लक्षण. तें मुर्खा लक्षण घालोवचे खातीर कल्ल केल्या. कडेर तांणी आमकां 3 हें सांगिल्लें, फक्त 3 नमुने आत्मनिवेदन कल्ली. एक जड निश्चळ परब्रह्म आस, केन्नाय आस कायम. तांतून एक मूळ माया, मूळ स्फुरण, कल्पना, संकल्पना आयली. ती नाशिवंतची, पण ताका प्रचंड पॉवर. म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्मागेल हें घेवन आयली ती गुण. आनी तांतन तिणें पुराय दृश्य सृश्टी निर्माण केली. जी दिसता, जी भासता, पंचज्ञानेंद्रियांक कळटा, ती सृश्टी निर्माण केली. पण तांतूं जीव नाशिल्लो. ती अशी सृश्टी आशिल्ली, मड आशिल्ली सगळी. तर तांतूं चेतन जायी म्हूण आपणागेली चेतना तांतूं घालून, आत्मतत्व घालून त्या सगळे दृश्याक जिवंत केलें. तावळ ते 3 डायमेन्शनल हालच्या लागले, चलच्या लागले, विचार करच्या लागले, पद म्हणच्या लागले, नाचच्या लागले, रडच्या लागले, सगळं करूं लागले. तावळ ते आत्मतत्व. आतां हे देह नाशिवंत, दृश्य पळय ताका जीव नाशिल्लो, भितर कल येयलें, आत्मतत्व येयलें. ते चंचळपणान हालता 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 मनाक सुद्दां चालना नाशिल्ली. जेन्ना मनांतूं आत्मतत्व आयलें तावळ त्या वाहनाक पेट्रोल मेळ्ळें आनी तें वाहन भराभर चलच्या लागलें. तें कशें चलोवचें, हें करचें, हें सगळें कशें करचें आमी तें पळोवंक. तावळ 3 तें जालें. कडेन तो जो आत्म आसा तें चंचळ, आत्मतत्व चंचल. तर आमगेलें दृश्य कशी, तें जड, ताका कसलेंच ना. आनी मध्य आशिल्लें तें माया, मूळ माया आनी आत्मतत्व दोनी एकच. एक चिकेची मूळ माया म्हळ्यार सूक्ष्मची, जाल्यार प्रचंड पॉवराची. आनी हें सूक्ष्म आत्मतत्व, सान्न मुयेन सुद्दां तें आत्मतत्व आसा तशी. पण तें सगळें चंचळ, पण ताका केन्ना नाश आसा. पण तोच आमचे खातीर तो देव कल्ल्या म्हळ्यार आमकां पावता तो निश्चळ परब्रह्म आमकां पावना. तेमी ताका शरण वचता. ताका शरण वचचे पयले आमी दैहिक देह भावाचें विसर्जन पयलीं करता. तें कशें करचें, दृश्य जगत आमगेलो देह सुद्दां जड आसा न्हय. तर देवा तूं म्हाका वापरच्या दिल्या,
वापरची वस्तू हांव सम वापर का नव्हे? वापरची वस्तू आमकां वापरच्याक दिलेली हांव सम वापर का? ना जाल्यार खंयचे तें लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे के तशें म्हणका लागता. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी नैन है माया जाल. हाँ, वो दुनिया मेरे बाबुल खा घर ये दुनिया ससुराल. लागा दाग कैसे छिपाऊं. तशी छिपोवच्या जायना तें. हां, तेमी ताजेर धूळ बैसना शिपोवंका. मनाचेर तोरा मन दर्पण कहलाय ताजे धूल न जमने पाय. हें सगळीं ही पद अशीच ना ती. कितली गोमटी गोमटी पद रचुयल्यान ती. तांगेली आत्मबुद्धी जागृत जाल्या. हां, आणि त्या महान कवींनी हांनी ती पद ती म्हणता वचत नाही. फॉर एक्झाम्पल, माझे जीवन गाणे गाणे, माझे जीवन गाणे गाणे, व्यथा असो आनंद असू दे, व्यथा असो आनंद असू दे, प्रकाश किंवा तिमिर असू दे, प्रकाश किंवा तिमिर असू दे, वाट दिसो अथवा ना दिसू दे, गात पुढे मज जाणे जाणे, माझे जीवन गाणे. कधी ऐकतो गीत वनातून, कधी कधी ऐकतो गीत वंशवनाच्या, कधी मनातून कधी वाऱ्यातून. सूर खंय खंयच्यान ऐकता ती. कधी वाऱ्यातून कधी ताऱ्यातून, झुळझुळता ते तराणे तराणे, माझे जीवन गाणे. कवी म्हणता, गाविह गानो माझ्या संगे, गाविह गानो माझ्या संगे, सुरावरी हा जीव तरंगे, सुरावरी हा जीव तरंगे, तुमच्या परी माझ्याही सुरातून उसळे प्रेम दिवाणे दिवाणे, माझे जीवन गाणे गाणे, माझे जीवन गाणे गाणे, माझे जीवन गाणे. उत्साहात म्हणा की, सगळ्यांनी मेळ म्हणा की. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर एक दिन, हर एक दिन. तशीची एकान म्हणे, आकाशी झेप घेरे पाखरा, आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, तुझ भवती पारा, फल विशाल मिळते खाया, सुख लोलुप झाली काया, हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, तुझ पंख दिले. एखाद बद्धाक तो महंत सांगतस, अशी विचार करा ती. तो परमेश्वर आमकां सांगतस भितर बशिलो, अरे तुझ पंख दिले देवाने, चल कर विहार सामर्थ्याने, तुझ पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने, दरी डोंगर हिरवीराने, दरी डोंगर हिरवीराने, जा ओलांडुनिया सरिता सागरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. आम्ही म्हणटा ती अष्टमूर्ती उपासना आणि स्वामीजी करू सांगता ती. सायकल पळया ती ब्रह्मांडाचे, पंचमहाभूतां सायकल कशी. हां, तो सूर्या तपनाने समुद्रा उद्दार तापता आणि मेघ जाता ती, आणि ते मेघ वारो व्हांवन व्हरता पर्वता लागीं, थंय ते वयर 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 व्हरून पावस पडटा,
आणि आम्ही म्हणतात न्हंय उगम पावली पर्वताची, ती खरे उगम खंयच्यान जालती गलो. दॅट इज अ सायकल सृष्टीचे. ती न्हंय थंयच्यान झळ 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 येता, खडखड खडखड जावन येता, हां झरी जावन येता. कडे ताजे हें प्रवाह वाडत वता, रुंद जात वता, रुंद जात वता, आनी आपणे हाडलेल पौष्टिकता. संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख दुःखाची, जाणीव तिजला नाही. संथ वाहते कृष्णामाई. हें जर केलें न्ही, ती तिरावेल हांग पोसत वता. पण हांव तांक पोसलें हो भाव त्या न्हंयेंत आसना. ती समुद्राच्या ओढीन वता आनी त्या समुद्रांत एक जाता. समुद्रूच जाता, व्यापक जाता. कोण म्हणटा ती, अरे तिका पाप कुळार येवचें मेळना म्हूण परत मेळना कल्याक. समुद्र उलट तिका कुळार पेटयतना तिगल कल्ले ती सासूर वाशीन म्हूण तिगलचे मिट्टांत एक जाल्ले आसता. मिठ्ठा उदकांत मीठ आपणाले दवरून घेता समुद्र, आनी बरें पिवचे उदक तिगल्यान तो भोर न्हू, ताजे मेघ करून ते मेघ वचून थंय पावस पडटा. बरें पिवचे उदक. दिस इज जीवस्य जीवनम. सांद माशल्यांक होड माशली खाता, हड्ड माशल्यांक आनी कोणें खाता. माशली खावन मनशां जगता ती, प्राणी जगता ती, हय की न्ही. त्या प्राण्यांक आनी कोणें खातले आसता ती. तशी हें जीवस्य जीवनम हो सृष्टीक्रम चलत आयला. आनी तांक खंयच्यान तरी हांव म्हळेल ना. हें जड आत्मनिवेदन. देवा तूं सगळें केल्लें, तुगल मालकी. मगल मालकी असल्यार हांव केन्ना मरचें, मगल हातांत आसता. म्हाका केन्ना भूक लागची, हें मगल हातांत आसता. बरोबर. मगल केन्ना पोट केन्ना बिगडटा, केन्ना सम जाता, मगल हातांत आसता आसना. आमी फाय खंय वचचें स मगल हातांत आसना. आमी मस्त प्लॅन करता, ती अचानक फुस्स जाता, घरा बसता ती. त्यामुळे आमगेल हातांत कसलें आसना. आमगेल जिवनांत तूं अनसर्टनिटी इज व्हेरी सर्टन. तो अनसर्टनिटी का फेस कोण न्ही आमगेले AQ वाडटा. AQ म्हळ्यार कसलें, एडवर्सिटी कोशंट. तर आमी ह्या आतां फॉर द संधी काळांत पूर्ण दशक सुरू करचे पयलीं 5 दिवसां न्हू आमगेले IQ कितलो वाडलो, आमगेली विवेक बुद्धी कितली वाडली, दॅट इज IQ. इमोशनल कोशंट कितलो वाडलो, दुसऱ्यां बद्दल सहिष्णुता कितली आमच्यांत आयल्या तें पळोवंक. कडेरी सोशल क्यू कोशंट. सोशल म्हळ्यार कसलें, कम्युनिकेशन आमी कितलें करूं शकता ती. आमी बहुश्रुत जाल्ल्यान की ना, हां आमगेले कॅपॅसिटी आमी वाडयल्यान की ना, आमगेले देहाची काळजी आमी घेता की ना तें. आनी एडवर्सिटी कोशंट इज द मेन थींग. आमकां प्रसंगोपात कशी वागता, हां तें आमकां कळटस की ना, हें आमी स्वतागल विश्लेशण करता. आनी तें कळना जाल्यार कोणाक कशें करचें म्हूण तें विचार करता. एकमेकांक संघटन हें विचारता कशें करचें. आनी सगळें साक्षी भावान कशें पळोवचें, केन्ना विड्रॉ करचें, केन्ना तातूंत एकत्र जावचें. जशी सूत्रधार नाटकांत कलाकार काम करता, ताका रडचें काम दिल्यां, हो डायरेक्टर विंगेन बसून पळयता तो समोर रडतास की ना म्हूण, नाल्यार भितर येना फुडें एक टपली मारता का तूं समोर रडनी म्हूण. अशी ताका गोतस तो कोण असो म्हूण, जाल्यार रडची सुद्दां समोर रडका. विलनाक काम दिलेलें आसत, तावळी तो सूत्रधार जो आसत, डायरेक्टर आसत, तो हांत विंगेन तो न्हू जानाल्या पळयता. जानांक हाका बडोवया म्हूण दिसता पळय, तावळ त्या कलाकारान काम गमटें केलें म्हूण जाता. तशी शिकोवची एक नॅक आसता. तशी पद म्हणटा ती माझे जीव गात गात म्हजो जाणे, व्यथा असो आनंद असो, प्रकाश अथवा हे काळोख असो, अंधकार असो, प्रकाश असो, गात पुढे म्हजो जाणे. आणि गा विहगांनो माझ्या संगी. विहग म्हळ्यार मगज सांगात अशी पक्षी गणांनो, मगज सांगात अशी सहचार्यांनो, मज सांगात म्हणा ती पद म्हणच्या लागत एन्जॉय एन्जॉय एन्जॉय. हें कळ्ळें. तर ही आमी स्वविश्लेशण स्वता परिशाचके पळोवया आनी पूर्ण दशका कडेन वळया. म्हळ्यार त्या समर्थांक सुद्दां समाधान की आमी कलेपुणी आपणें दिल्लें म्हूण. अशी समर्थांनी पापितली वांट काणू 2 वर्स जावचे आयलो दास बोध सुरू जावन. आतां फक्त 10 मास वरले ती. ते आमी मुखाल्ले आठवड्या धरून
आमी सूर करूया. बहुतेक म्हाका आनीक एक कलकी 5 सेशन्स मेळटले. ताजे नंतर थोडे दिवसा खातीर एक 8 दिवसां खातीर आमी पूर्ण वचचे आसात. थंय म्हाका लिंक बिंक म्हाका कळना. तेमी या ना पळय 29 तारखेक 29 जूनाक आषाढ एकादशी आसा. त्या दिवस केल्ल्यार करया, नाल्यार भजनाच फक्त प्रोग्राम करया. तो सर आमी ते 10 समाज करूंक पळया. आनी त्या समापन आसा न्ही त्या गुरु पौर्णिमेक केल्यार करया. 3 जुलै की कलकी गुरु पौर्णिमेक म्हाका दिसता. त्यावेळी जाल्ल्यार किंवा गुरु पौर्णिमेकच साजरी करता अशी ना. खंयचेय दिवस आमी गुरु पौर्णिमा आमगेल मनांतू गुरुंगेल फुल्ल चंद्र हें जावंका प्रकाशमान जावंका तशी करून आमी ती गुरु पौर्णिमा साजरी करया. आनी हांगा आमी राबया. तरी समर्थांनी आमचे खातीर पसायदान केल्या ते आमी म्हणुया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. आता हें बरयतना सगळे नमुन्याचे लोक हांगा तांणी कन्सिडर केले. जान पाप कशी आसत, कितली कणव, स्नेहाळू कृपाळू जगी दासपाळू मनाचा मवाळू दयाळू अशी हो दास धन्य दास तो सर्वोत्तमाचा. तान्ने केलेली हे प्रार्थना जानाक पळोवन ताका कळवळ येता. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी आरंभिली बोहरी दयाळा रे कल्याण करी. अरे कल्याण करी राम राया कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. आता हे विवेचन पुष्प 19 दशक थंय घडोवन हाडलें. 2.25 वर्स जवळ जवळ जालें. ते आमी समर्थांगेल्या आनी श्री रामराया पांयां मुळान दवरया आनी म्हणया आमकां सगळे साधकांक सांबाळून घे रे देवा सांबाळून घे. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.